जेन्ना आमकां खंयच न्याय मेळना जालो, प्रत्येक कडेन गेले आमी. आमचें एजिटेशन हें पयलींसून एजिटेशन म्हणून चालूच जावना. आमचें फक्त एक मागणी आमी दवरलेले सरकारा कडेन आनी आमकां विश्वास आसलो की आमकां ह्याच सरकारान खंय तरी न्याय दिल्लो पयलो न्हू, सो आमचेर अत्याचार जावचे ना अशें आमकां पयलीं दिसलेलें. पूण हळू वयता वयता अशें दिसून येयलें की जी बीजेपी पयलीं आसली पळय, जी सगळे तेंचे ते कार्यकर्ते म्हण आनी जो होल्ड तेंचो आसलो तो खंय तरी दुसरे कोण तरी आतां पसून हो जो बायपास आमचो काडलेलो मनोहरभाईन तो वयर काडणारे मनीस ते बिगर बीजेपी वाले आसा. सो थंय खंय तरी न्याय ह्या लोकांनी आमकां दिवपाक जाय. सविस्तर जेन्ना आमी रस्त्यार येयले तेन्ना हेणी विचार करपाक जाय आसलो बाबा हे कित्या खातीर झगडटा. प्रत्येक गोंयान मनोहरभाईन बायपास काडलेलो फुडलो विचार करून. आनी आमी जाणा आसले की एकूच जो रिजनल प्लॅनान दाखयला पळय तो एकूच बायपास आसा म्हणून तेका. कित्याक दुसरो बायपास आतां कळोन चुकला आमकां की तो सकयल्यानूय 2016 जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर आसलो तेन्ना आमचो परतो ओपोज जालो. तेन्नाय तेका कन्सिडर करून तेणी तो शेतांतल्यान काडलेलो रस्तो आनी पास जाल्लो. सो आतां जेन्ना 19 परतो आतां दुखणें इतलेंच जाता. म्हाका सांगान दिसता आयज कित्याक आयज आमची जी ही परिस्थिती जाल्या एक भाजपाचो शिक्को आमी घेतलेलो आंगार म्हणून. कित्याक तो काडटा आसतना अशी भाशा वापरली गेली की हे सगळे बीजेपी वाले तांकां काबार करपाकूच जाय. तो हांगाच घाल. लोकांनी खूबदां म्हाका मेळूंक जाय अशें एक्सप्रेस केल्लें आनी खंय तरी न मेळप हे खंयच्याय पब्लीक हातूंत कोण एक्टीव कार्य करपाक सोदता जाल्यार हें बरोबर दिसना. तांणी फाटीं म्हाका तांचो जो प्लॅन पयलींचो दाखयलेलो तो बाबाच्या वेळार जाल्लो ते हांवें तांकां तेंच सांगलें वस्तुस्थिती कोणें तरी तांकां सांगूंक जाय की सद्या टेंडर जाल्लो आसा आनी ते सरकाराकूच निर्णय घेवचो पडटलो वेदर दे वॉन्ट टू चेंज इट एंड मेक अ बायपास. सो ही परिस्थिती आसा. हांवें तांकां सांगलां हांव म्हजे कडल्यान जे जमूंक शकता ते प्रयत्न करता. हायर ऑथॉरिटीज नितीन गडकरीक मेळिल्लो अरावंड मे बी 20-25 डेज पयलीं की असो असो हांचो विशय आसा म्हणून. ताका खबर आशिल्लो विशय पण शेवटी गोंय सरकारान कशे जागेक परमिशन दिता एक्वायर करपाक हें सगळें हांगच्यान जाता. ते फक्त ते एक्झिक्यूट करता टेंडर दिता. सो ते हांगच्यानूच जावचें पडटलें सरकार जर तातूंत तांचें आयकून म्हणणें हें करता. सो हो प्रश्न आसा. बाकी तांकां अलायनमेंट दाखोवना. हांव फक्त अपील करता की ते सगळे तांच्या फुडें एक विदावट एनी हें प्रेजुडीस तांच्या फुडें दवरची. सो तांकां कितें चल्लां तें कळूंक जाय.